पुलीस अशें सांगून 18 दीस पयलीं दिवचले एके बायलेचें मंगळसूत्र चोरिलें। ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन अस्नोडा वाठारांत फिल्मी स्टायलीन सांपळो रचून महाराष्ट्र सांगली वाठारांतल्या गुलाम शिराज आनी कर्नाटकांतल्या असादुल्ला अली खान ह्या दोनूय बोगस चोरांक अटक केले। तांचे कडली बोगस नंबर प्लेट आशिल्ली मोटरसायकल तशेंच फेक वळखपत्रां आनी हेर दुबावीत वस्तू जप्त केल्यात। ह्या दुबावितांचो वेगवेगळ्या चोरयांनी हात आशिल्ल्याचो दुबाव आसा। पुलीस आसा अशें सांगून खासा करून बायलांक लुबाडपी दोगा दुबावीत तरणाट्यांक धरपाक दिवचल पुलिशेक येस आयला। गुलाम सिराज आनी असादुल्लाह अली खान अशी दिवचल पुलिशेन धरिल्ल्या तरणाट्यांची नांवां आसा। एकलो महाराष्ट्रांतल्या सांगली वाठारांतलो जाल्यार दुसरो कर्नाटकांतलो आशिल्ल्याचें कळटा। फाटल्या म्हयन्यांत दिवचलच्या बाजारा कडेन एके बायलेक पुलीस आशिल्ल्याचें सांगून दोगा तरणाट्यांनी तिचे मंगळसूत्र फारावपाचो प्रकार घडिल्लो। ह्या प्रकरणात दोगूय धरिल्ले जे दुबावीत आसात तांचो हात आसा हे जवळपास स्पश्ट जाल्ले आसा। ताचे बगर वाळपय आनी हेर वाठारांत कांय अशाच प्रकारच्यो घडणुको घडिल्ल्यो आसात, तातूंत देखील तांचो हात आशिल्ल्याचो अदमास आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल पुलीस स्टेशनाचे PSI श्रीधर कामत आनी तांचे वांगडा एक पुलीस कॉन्स्टेबल एके केसीचे चवकशी खातीर अस्नोडे वाठारांत गेल्लो। थंय पालीन जो रस्तो गेला त्या रस्त्याचेर एक दुबावीत अशी मोटरसायकल तांकां नदरेक पडली। ते मोटरसायकलीची नंबर प्लेट देखील दुबावीत म्हणजे तिचेर चिखल मारिल्लो आशिल्लो। ताका लागून ह्या पुलिसांचो दुबाव आनीक वाडलो आनी तांच्यांनी ते मोटरसायकलीचो पाठलाग करून फिल्मी स्टायलीन ह्या दोगूय दुबावीत तरणाट्यांक धरपाक येस मेळयले। हातूंत जो PSI श्रीधर कामत हांचे वांगडा आशिल्लो दयेश हो पुलीस मातसो जखमी जाल्लो आसा। ह्या दोगांयकूय जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर हाडून तांची झडटी घेतली तेन्ना तांचे कडेन पिशव्यो, फेक आयडेंटिटी कार्ड तशेंच कवच्यो आनी हेर कांय वस्तू दुबावीत अश्यो वस्तू सांपडिल्ल्यो आसात। पुलीस सद्या हे दोगूय तरणाटे जे धरल्यात ते दिवचलच्या पुलीस बंदखणीत आसात। उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक हरीश मडकयकर, दिवचलची पुलीस उपअधीक्षक श्रीदेवी BV आनी पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।